उंगलार 14 माय सांत मातियेसाची परब. मुखेल वड. कोणाक तुवें विंचून काडलाय तो आमकां दाखय. नियाळाक आदार. मायकल गॅरिकोर्स एक दुर्बळ भुरगो राखणो कसो वावुरतालो. जायते फावटी आपल्याक पाद्री जावपाची खुशी आसा म्हूण आवय बापायक सांगतालो. पूण आमी दुर्बळ अशें म्हणून ती उगी रावताली. तेन्ना मायकलाची शामाय आनी इगोर्जेचो पाद्री ताच्या आदाराक पावतात. तो पाद्री जाता आनी जेजू पासो जायतो बरो वावर करता. आयच्या पयल्या वाचपान जुदास इस्कारियोताचो जागो भरून हाडून धर्मदूत जेजूक एकदम बरें मागणें करून कोणाक विंचून काडला तो दाखय म्हूण मागतात आनी सोरती घालून मातियेसाक विंचून काडटात. शुभ वर्तमानान जेजू शिसांक सांगता, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विंचून काडल्यान आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यान तुमी वेचें आनी तोखतात तसलीं फळां दिवचीं. मायकल दुर्बळ राखणो आसलो, पूण देव ताका आपलो याज्ञीक जावंक विंचून काडटा. कसलोय तो वावर ओ जुट्टी जावं. जेन्ना जेजू आमकां विंचून काडटा तेन्ना जेजू आमचें काळीज पळयता. पवित्र सभेन आमी वावुरतना जेजून आमकां विंचून काडल्यान आनी वेगवेगळ्या वावराक नेमल्यान म्हूण आमी विसरूंक फावना. देखून आमी सदांच सगळे आमचे निर्णय आनी आमच्यो येवजण्यो मागणें करून जेजूच्या हातांत घालून फुडें वचूंक गरज. म्हजो थाराव. सदांच मागणें करून जेजूची खुशी म्हजे सवें वळखून घेवंक वावुरतली.